कोलवा मुंगूल गँगवॉराची घडणूक ताजी असतानाच मडकय फारपेट झालो। हातून कोणाकूच दुखापत जावंक नासली तरी लेगीत ही घडणूक गोयच्या कायदो आणि व्यवस्थेचेर प्रश्नचिन्ह निर्माण करता। हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंताक विचारिल्ल्या प्रस्नाक ताणें कितें जाप दिली ते आयकात। लॉ एंड ऑर्डर आमचे पुलीस मेंटेन करीत आसा, त्या खातीर पुलिसांक ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा। ते बारीक सारीक इश्यू आसले तांकां सगळ्यांक धरून भितर उडयतात, तांकां सगळ्या जाणांक तडीपार करतात। गोंयांत कायदो आणि व्यवस्था सामकी जिबाडल्या। पुलीस खात्यात राजकीय हस्तक्षेप वाडिल्ल्यान बऱ्या अधिकाऱ्यांक पोस्टिंग मेळना। सत्ताधारी पक्षाचो चमचो आसल्यारूच बरी पोस्टिंग मेळटा असो सणसणीत आरोप फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान केलो। सध्या गोंयांत पुलीस लेगीत सुरक्षीत ना। पुलिसांक कशें सांबाळप हे गुन्यांवकार सामके जाणात। पुलीस महासंचालक आलोक कुमारान हाचेर लक्ष दिवचें अशें विजयाचें म्हणणें। रवी नाईक गृहमंत्री आसतना ह्यो सगळ्यो गजाली नियंत्रणात आशिल्ल्यो देखून ताका परतून गृहमंत्री करचो म्हणून विजयान मागला। लॉ एंड ऑर्डर तरी बसतूच ना, पुलीस एक मॅनेज करूं येता हें क्रिमिनलांक कळा आनी ताजे खातीर आनी पॉलिटिकल इंटरफियरन्स पुलीस डिपार्टमेंटान इतलें आसा की बरो पुलीस ऑफिसराक पोस्टिंग मेळचेंच ना। ताका जर इन्फ्लुएन्स ना, ताका जर वशिलो ना, ताका तो जर रुलींग पार्टीचो चमचो न्ही जाल्यार ताका बरें पोस्टिंग मेळूंक शकना। हाजे खातीर बरे पुलीस ऑफिसर चुकतात GRP आनी जे कोण लायबल आहा, जे कोण सरकारचे चमचे आहा जे आयकतात ते बरी पोजिशनाक घेवन बशिल्ले आहा, ते मॅनेज जाता आनी गुंडांक आज गट्स आयिल्ले। मडकय जर शुटींग जावंक शकता तर तूं चिंत हें कितें तें पयर मुगलां जालें, आतां मडकय जालें। सो बेसिकली क्रायम अंडरवर्ल्ड हॅज एंटर्ड इन गोवा विथ पॉलिटिकल प्रोटेक्शन। पुलिसांचेर अटॅक जाता आनी पुलिसांक मारिल्लो मनीस हांवें असेंब्लीत दाखोवन दिला की एक मनशाक पुलिसेक मारलो कुडचड्यार जाल्यार मारून ताका पचलें, ताची केस सुद्दां जाल्लो। सो व्हेरी क्लियर पुलिसेक आपले वर्दीची मातसो रेस्पेद पसून हांव डीजी कडेन मागता कितें तरी दाखय की तूं मनीस न्हू, तूं दादलो म्हणून। पुलीस हॅव टू शो द पोटन्सी ऑफ द पुलीस डिपार्टमेंट नाव। रवी नाईक ते कॅबिनेटान आहा, जेणे सायलेन्सरा खातीर प्रोटेक्टरा खातीर ताका सगळ्यांक भितर उडयलेले। हे रवी कांय जर जायना जाल्यार रवी नायकाक दिया। आतां हाडटात न्ही ओल्ड मनशांक बी ते हें अशें न्ही, रवी नायकाक जर दिलें जाल्यार ते जाग्यार पडूंक शकता। गोंयांत वाडत चलिल्ल्यो गुन्यांवकारी घडणुको आटपात हाडपा खातीर गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय करची म्हणून कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन मागला। गोवा इज अ पीसफूल स्टेट आनी जेन्ना आमी पीसफूल स्टेट म्हणटा अशें गोंयांत केन्ना जावंक ना। असले जे कोण गन यूज करता तांकां मिनिमम 2 years पयले हितून जेलीन दवरपाची गरज आहा, अंडर JC ज्युडिशियल कस्टडी। आदी आमी केला कलंगुटान जेन्ना गनशॉट्स केले, जो कोण एक्यूज आसलो तेजो व्हिडिओ बसून आसलो तेका तुमकां तुमचे मिडियांतले जाणा कोणाचें हांव उलयतां पळय, तेका थिंगासर 2 वर्सां भितर उरलो आनी तितून पुलीस ऑफिसर बसून सस्पेंड जालो, तुमकां खबर आहा। सो अशें जावंक जायना। गोंयांत एक स्ट्रॉंग मेसेज दिवपाची गरज आहा टू ऑल दोज पीपल हू आर कॅरींग इलिगल गन्स विथ देम, that if they try to do anything like this, if they try to do anything like this, they will be jailed, and whatever action needs to be done by the Home Department, by the Goa Police should be done. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।